वांगडा आसा अशे व्यक्ती जेंचें नांव सुदेश नार्वेकर रावता फोण्याच. म्हाका दिसता जवळ जवळ तेंचो रिकॉर्ड जाल्लो आसा की 100 वयर तांणी आतां पर्यंत ब्लड डोनेट केल्ले आसा विविध संस्थेक. अशे मनीस आमच्या वांगडा आसा. जाणून घेवया तेंचे कडल्यान की कशा पद्दतीन तांकां ही उमळशीक येयली की 100 वयर ब्लड डोनेट करपाक, आनी कशे पद्दतीन हे इतले उत्साही आहा की इतले ब्लड डोनेशन तेंच्यांनी केलां. सुरेश बाब, एक गजाल म्हणल्यार अजापाची गोश्ट म्हणल्यार 100 पावटी ब्लड डोनेट केलां. कशी कितें तुमकां हे येयले उत्सुकता? खरें म्हणजे एक पयली फावटी रक्त दान केलें तो म्हणजे एक इन्सिडंट खूब वायट जाला. हांव आमची गाडी घेवन खंय तरी आमचो बिजनेस चालू आशिल्लो. हांव सावर्डा वतालो आनी सावर्डाच्यान येतना बोरये जे एक गणपतीचें पॅड आसा थंय एक मनीस रक्ताच्या थारोळ्यान 2 व्हिलर घेवन पडलेलो आनी तेजी बायल रडटाली. आनी आमची गाडी जी आशिल्ली ती सामकी खाली आशिल्ली. आनी पयलीं कितें जातालें, पयलीं एक म्हणजे कोणाकूय जर रस्त्या वयल्यान उबारलो जाल्यार सगळे पोलीस कोर्ट अशें हें जातालें. पण हांवें तो विचार करनासतना ताका गाडयेन घातलो. पोंडा आतांचें जें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा, पयलीं आमी ID हॉस्पिटल म्हणटाले. ID हॉस्पिटलान हाडल्या नंतर थंय फक्त फर्स्ट एड जाताली. ते म्हणलें हांगा कांय जावंक शकना. आनी तशा तसो ताका म्हणलें तुजेच गाडयेन घालून ताका म्हणलें की GMCन व्हर. आमी GMCन ताका व्हेलें. म्हाका दिसता आमी GMCन एक 3:30 ते 4 पर्यंत आमी GMCन पावले ताका घेवन. ताका कॅज्युलिटीन व्हेलो. कॅज्युलिटीन ताका चॅक केलो आनी तो अनकॉन्शियस आशिल्लो. आनी ताका एडमीट करतकीर अशें जालें की ताका ऑपरेट करचो पडलो इमिडिएट आनी ताका रक्ताची गरज पडली. मागीर रक्त जर त्या वेळार कशें दिताले ब्लड बँक, जर रिप्लेसमेंट पयलीं घेताले आनी रक्त मागीर दिताले. म्हण त्या वेळार म्हाका दिसता 18 वर्सांच्यान 3 म्हयने जाल्ले हांवें पयले फावटी रक्त दिलें. पण एक अशें समाधान मनाक दिसलें की ताजी जी फॅमिली आयली मागीर तेंच्या मनार जें समाधान आशिल्लें आनी एक हास्य आशिल्लें तें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसलें. सो थंयच्यान तुमी सुरवात केली? थंयच्यान सुरू जाली आनी आतां म्हाका दिसता फाटले 33 वर्सां जालीं. म्हाका दिसता बॉम्बे वचून ब्लड दिलां, पुणा दिलां, ताच्या नंतर बेंगलोर दिलां, बेळगांव दिलां. अशा खुबश्या गोंया भायर शहरांनी हांवें वचून स्टेटींनी वचून रक्त दिल्लें आसा. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार गोश्ट खंय तरी एक रिकॉर्ड जावचो, खंय तरी एक स्वताक प्रसिद्धी मेळची अशें म्हणून रक्तदान केन्नाच सुरू करूं ना. आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार फाटल्या 8 ते 10 वर्सां म्हाका दिसता रेगुलर वर्साक 4 वेळा हांवें ब्लड दिलां. आनी हातून खूब जाणांचो वांटो आसा. मग फाटलें म्हाका दिसता 22 मार्चाच्यान आमी एक सार्थक फावंडेशन गोवा NGO आमी फॉर्म केलो. म्हाका एक आतां पर्यंत एक 30 जाण आमचे मेंबर आसा. म्हणजे हांव कोण तरी एक पेपराचेर खंय तरी आयलें की एक NGO चलयता. हांव NGO चलयना. हांव एज अ गोंयचो संयोजक म्हणून हें सगळें जे कितें ब्लड डोनेशन्स कॅम्प म्हणा, हातूंत मेडिकल कॅम्प्स, आय कॅम्प म्हणा, हें सगळें हांव करून घेता फक्त. हांव एज अ सर्वे सर्वा न्ही एक म्हणजे. हातूंतल्यान एक म्हणजे म्हाका अशें दिसता की खंय तरी फाटले 4 वर्सां सोडून पयलीं जी कितें हें आशिल्लें कोणूच रक्तदान करपाक फुडें येनाशिल्लें. म्हणजे आमी एक वर्साक म्हाका दिसता 4 वर्सां पयलीं एक वर्साक 2 ते 3 आमची रक्तदान शिबिरां जातालीं मॅक्झिमम. मग फाटले 4 वर्सां जर धरलीं जाल्यार म्हाका दिसता मॅक्झिमम ब्लड डोनेशन्स कॅम्प्स गोंयभर केल्ले आसा. 130 ब्लड डोनेशन्स कॅम्प आमी गोंयभर केल्ले आसा वेगवेगळ्या वाठारांत. मागीर एक सांगन कितें दिसता, एक गोश्ट हांवें कालूय खंय तरी उलयतना नमूद केली. IPHB सोसायटी जी आसा गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या कॅम्पासान आसा, थंय आमी लास्ट इयर जुलयान कॅम्प केल्लो. आनी कॅम्प सुरू जातकीर अशें जालें एका वराक फक्त एक 4च ब्लड डोनर आयिल्ले. म्हणजे आतां मागीर जी ब्लड बँक आसा GMC आशिल्ली त्या म्हणल्यार 4च आयल्या. म्हणटकीर फुडें कशें येतले ब्लड डोनर. म्हणटकीर आमी एक भायर अशें गेलो हांव आनी म्हाका दिसता एक सॅक्युरिटी गार्ड जे आसा ती गोवा गव्हर्मेंटाची एक एजन्सी चलयता आनी एक इको क्लीनवाले हे सगळे जे स्टाफ आसा ते तांकां हांव मेळ्ळो आनी हांवें तांकां
एक रिक्वेस्ट केली की खरी तरी रक्ताची गरज आसा कोविडान, त्यामुळे तुमी रक्तदान करचें. मग त्या वेळार गेल्या वर्सा आमी थंय 32 म्हाका दिसता ब्लड डोनर जाले. आणि तोच कॅम्प ह्या ऑगस्टान आमी केलो. एक म्हाका दिसता 25 काय 24 ते लक्षांत ना, पण ऑगस्टानूच केलो. म्हाका दिसता थंय रक्तदान करतना फाटले जे ब्लड डोनर आशिल्ले ते परत रिपीट ब्लड डोनेशन करपाक आयले. आणि पयरच्या एका 42 ब्लड डोनर्स ब्लड डोनेट जाले. म्हणजे हो एक बरो इन्सिडन्स आसतलो. मग पयलीं खंय तरी भुरगे ब्लड डोनेट करपाक हे नाशिल्ले, आतां ते ब्लड डोनेट करपाक फुडें येवं लागल्या. कित्याक फाटले जे आमचे म्हाका दिसता 10-15 कॅम्प जाले. कोण तरी म्हणटा की फिमेल ब्लड डोनेट करपाक येना, पण फाटल्या 10-15 कॅम्पाक म्हाका दिसता एक 30 ते 35% महिलांनी ब्लड डोनेट करपाक सुरू केल्लें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. युवक हे आसतात, इवन म्हाका दिसता खुबशे वयस्क मनीसूय ब्लड डोनेट करपाक फुडें येता. अशें आनी एक गोश्ट सांगनशी दिसता की ज्या वेळार कोणाकूय रक्ताची गरज पडटा, खंयचेय एका फॅमिलीक कार्डियक सर्जरी जर जाली, कार्डियक सर्जरीक म्हाका दिसता फ्रेश ब्लड लागता. मग ताका सांगतना की 6 युनिट मागता GMC ब्लड बँक. म्हणून आमी कोणाचे कॉल येयले जाल्यार म्हाका दिसता दिसाक एक आमी 10-12 जाणांक तरी आमी हेल्प करता पेशंटाक. म्हणून तातूंतल्या कार्डियक सर्जरी बद्दल हांव स्पेशली कित्याक सांगता, खंय तरी त्यांच्या फॅमिलीन फुडें येवन खंय तरी एक 2 ते 4 डोनर अरेंज करचे. कारण कशें आसता, विकांतल्यान एक 3 ते 4 दीस सर्जरी आसता आणि 4 दीस सर्जरी म्हणजे कमीत कमी 30-35 सर्जरी जाता. मग 35 सर्जरीक आमी म्हाका दिसता 210 युनिट आमी अरेंज करूंक शकना. म्हणून आमी तांकां कितें रिक्वेस्ट करता, आमी तुमकां 2 युनिट दिता आणि आमी 100% दिता. हातून जर GMC ब्लड बँकेंतल्यान आमी सांगपाचें जर जालें, डॉक्टर संजय कोरगांवकर जो आसा, डॉक्टर क्लॅर डिमेलो आसा, डॉक्टर पाश्कॉल आसा, डॉक्टर निमिशा आसा, हेंची आमकां खूब मदत जाता. मग तेज्या भायर वचून सांगचें जालें जाल्यार स्टाफ जो आसा, टेक्निकल स्टाफ म्हणा किंवा मागीर ऑफिशियल स्टाफ जो आसा तो आमकां खूब मदत करता. आनी एक 2-3 हातून गोश्ट नमूद करता, तें म्हणजे मणिपाल हॉस्पिटलची ब्लड बँक. मग एक जर 2 नांवां जर घेतलीं ना, कित्याक ह्या वर्साक आमी तांच्या बरोबर 10 कॅम्प केले आतां पर्यंत. म्हणून एक डॉक्टर धवल जो HOD जो आसा ब्लड बँकेचो, तो खूब प्रमोट करपाक लागला सार्थक फावंडेशनाक. त्याच्या नंतर एक गणेश म्हणून आसा, तोय खूब सार्थक फावंडेशनाक प्रमोट करपाक लागला. कित्याक आतां पर्यंत 10 कॅम्पान म्हाका दिसता ऑन एन एवरेज 42 ते 45 डोनर आमी तांकां एवरेज दिल्या. हे कॅम्प गोंयांत जाले आमचे. ताच्या नंतर विक्टर हॉस्पिटल मडगांव जे आसा ताच्या बरोबर आमचे म्हणजे ताच्या बरोबर हालींच आमी कॅम्प करपाक सुरू जाला. आणि हॉस्पिसियो बरोबर आमी कॅम्प करता. कारण ह्यो ज्यो 4 ब्लड बँक ज्यो आसा त्यो आमकां प्रत्येक वेळा खंय तरी कार्ड दिवचें पडटा. लोक म्हणटा यस लोकां कडेन मागता, पण आमी ज्या वेळार फोन करता त्या वेळार आमकां खंयच कार्ड दिवचें पडना. तुमी एक गोश्ट हातून म्हाका विचारतले की आजिलो बरोबर तुमी कित्याक करना. आजिलो बरोबर आमी एक 2-3 कॅम्प लास्ट इयर कोविडान केले, पण आमी ज्या वेळार कोणाक तरी पेशंटाक आमी हेल्प करपाच्या वेळार तांकां कॉल करता, त्या वेळार ते डिनाय करता की ना तुमी ब्लड डोनरूच धाडा. म्हणून आमी फाटल्या 1.5 वर्साक आजिलोक आमी एकूय कॅम्प दिवना. आनी एक गोश्ट विचारपाची दिसता की सादारण कोणी ब्लड डोनेट करपाक मुखार येना आनी एक म्हणटा तो आहारूय मनशाचो सारको आसूंक जायो, जेवण कितें जेवता आनी तुमी कंटिन्युअसली तुमी आतां 100 फावटी ब्लड सो तुमचें डायट कशें कितें? म्हजो डायट आसा तो सामको रेगुलर आसा. खंय तरी डायट जर हांवें चेंज केलो म्हणजे हांव रायस कमी घेता. एक म्हणजे कितें ऑयली फूड्स हांव खायना चड, म्हणजे वेजिटेबल्स कितें ह्यो वेजिटेबल्स जर खाले जाल्यार खंय तरी. आनी एक गोश्ट हांव मुद्दम नमूद करता, ज्यो फिमेल ज्यो स्पेशली आसा तेंचें हिमोग्लोबीन जें आसा तें 10.5, 11 आनी 12 हेज्या पर्यंत वता. कित्याक जर ब्लड डोनेट करतलो जाल्यार 12.5 हिमोग्लोबीन मिनिमम लागता. म्हणून एक अशें सांगूंक सोदता की हांव फीट आसा. एक म्हणजे हाजें म्हाका एक BP किंवा शुगर किंवा कार्डियक हाजो अशें कांय जायना. कित्याक ब्लड जो डोनेट करता ताजें म्हणजे एक म्हणजे व्हेन्स क्लियर उरता. आतां तुमची एज कितली आहा? म्हजी एज आज 51 आसा. आनी एक 2-3 गोश्टी तुमकां सांगूंक सोदता. कित्याक जे आरोग्य निकेतन जे एक फोंडा एक
युनीट आसा जे म्हाका दिसता आयुर्वेदीक कॅम्प्स करता ते आमच्या बरोबर टायप केल्ले आसा तांणी आनी आमी तांच्या बरोबर एक 5 कॅम्प्स आतां पर्यंत केल्ले आसा. मग ताजो जो डॉक्टर समीर जोशी जो आसा हेजें काल नांव हांवें खरें म्हणजे उल्लेख करपा जाय आशिल्लें, खंय तरी उल्लेख केलें ना गेलें एक वेगळ्या कारणा खातीर. हांव तांकां धन्यवाद दितां कारण आतां पर्यंत जे आमी तांचे कॅम्प्स केल्या ते म्हाका दिसता मिलिटरी कॅम्प्स आमी म्हाका दिसता सगळे कॅम्प्स तांकां आय कॅम्प आनी हांव धन्यवाद दितां AHG आय हॉस्पिटल हाका ताच्या मॅनेजमेंटाक की आतां पर्यंत तांच्या बरोबर आमी 28 तारखेक ऑगस्टाचे चालू केल्ले. एक 7 कॅम्प्स ताणें आमकां दिले आनी रेगुलर कॅम्प्स म्हाका दिसता ह्या म्हयन्याक आनी एक आमचे 3 कॅम्प्स तांच्या बरोबर जावपाचे आसा. तेजे सगळे टिमींग तो मार्केटींग हेड जो आसा सुजय मिश्रा हाका हांव धन्यवाद दितां. कित्याक इतल्याच खातीर की खंय तरी सार्थक फावंडेशन्स आज खंय तरी बरी जी वाटचाल करता तितून ह्या सगळ्याचो जो एक आस्पाव आसा. आनी खंय तरी सुदेश नार्वेकाराचें म्हाका दिसता हें क्रेडीट दिवं जायना. हें सार्थक फावंडेशन्स टीम जी आसा ताका सगळें क्रेडीट आमचो सर आमचो विनोद चिमुलकार बाब आसा, ताजे नंतर अराफात अहमद आसा, एक सुदीन शणै आसा, एक सुशांत नायक आसा, एक अजीत सावंत आसा, एक प्रज्योत गांवकार आसा, एक मकरंद वेलिंगकार आसा, एक आकीब म्हणून आसा, एक अफजल मुल्ला आसा, ताज्या नंतर एक डॉक्टर पाटील म्हणून आसा आयुर्वेदीक महेश पाटील. हेंचें खूब योगदान आसा हे हातूंत. सार्थक फावंडेशनाची टीम ओके. आनी एक गजाल म्हणल्यार रेर ब्लड ग्रुप आसता पळय न्ही, तेंचो समज जर तुमकां कोणी कॉन्टेक्ट केलो जाल्यार तुमी तांकां कशें कितें तांकां मदत करपाक शकता? स्पेशली रेर ग्रुपाचें हांव मेन्शन करतां. AB पॉझिटिव्ह, AB नेगेटिव्ह, A नेगेटिव्ह, B नेगेटिव्ह आनी युनिवर्सल डोनर जे आसा ते O पॉझिटिव्ह आनी O नेगेटिव्ह. हे रेर ग्रुप जे आसा आमी खरें म्हणजे सगळें मॅन्युअली मेंटेन करता बुकान सद्या. हे रेर ग्रुप आसा ते आमी वेगळे आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प जाता थंय तांकां केन्नाच आपयना. ज्या दिसा गरज पडटा आमकां फक्त आमी अशें म्हणटा की कार्डियक सर्जरी जी आसता ताका अशें म्हणटा की आमकां 48 अवर्स पयलीं आमकां सांगा. आनी A नेगेटिव्ह, B नेगेटिव्ह जी आसा आमी ती सगळीं एक वेगळी काडून दवरलेली आसा. ज्या वेळार गरज पडटा त्या वेळारूच तांकां आमी ब्लड डोनेट करपाक धाडटा. खरें म्हणजे आमच्या ग्रुपान एक 4-5 मनीस म्हणजे जास्तूच आसतले. आमचो विनोद बाब चिमुलकार जो आसा तो 64 टायम आसा. सुदीन शणै जो आसा O नेगेटिव्ह युनिवर्सल डोनर आसा, तांणी म्हाका दिसता 15-16 वेळा केलां. अजीत सावंतान केलां, प्रज्योत गांवकारान केलां. अशे खुबशे जाण आसा की जे रेगुलर ब्लड डोनेट करता आमच्या ग्रुपान. 30 जाणांचे 30 जाणूय. सो कॉमन लोक समज जर तुमकां कोणी कॉन्टेक्ट करता जावं ब्लडाची रक्ताची गरज आसा जाल्यार तुमी तांकां मदत करता? 100% आमी तांकां आमकां जें कितें शक्य आसा तें आमी करता. फक्त एकूच म्हजी विनंती आसा लोकांक की कार्डियक सर्जरी जर आसली जाल्यार आमकां एटलिस्ट 48 अवर्स आमकां तरी दिवचे. कित्याक आज सकाळींच एक तुमकां उदाहरण सांगता. आज सकाळीं म्हाका 4 एकट्यान मेसेज धाडलो. हांवें ती 4:30 मेसेज पळोवन हांव ताका कॉल केलो. मग ती म्हणल्याली 6 युनिट जाय. म्हणजे A पॉझिटिव्ह आशिल्लो ग्रुप आनी A पॉझिटिव्ह सद्या रेड अलर्ट आसा GMC. AB पॉझिटिव्ह आनी A पॉझिटिव्ह. हांवें ताका सांगलें तुमी 4 करा. 4 जातकीर म्हाका फोन करा. हांव तुमकां आज जे कॅम्प जाता पळय थंयच्यान तुमकां हांव त्या कॅम्पांतल्यान ब्लड अरेंज करता. कितें शेवटचो प्रश्न म्हणटा की आतां यंग आमगेले यूथ आहा पळय आनी तुमी म्हणटा तशें तुमी तुमच्या एजीचेर 18 वर्सांचेर सुरू केलें रक्तदान दिवपाक. सो अशे भुरग्यांनी फुडें येवपाक लागून तुमची तांकां मॅसेज कितें? आमची मॅसेज जर अशें म्हणत आमी प्रत्येक स्कुलांनी जे आसा आतां आमी अवेरनेस कॅम्प चालू केल्ले आसा ब्लड डोनेट करचें म्हणून कोणी तरी. आनी हाज्या खातीर हांव सगळ्या युवकांक हांव उलो मारतां गोंयच्या की तांणी जंय जंय ब्लड कॅम्प जाता ते खंयचेय असोसिएशनाचे जावं हांव सार्थक फावंडेशनाचे जाता थंय हे अशें तुमकां म्हणना. त्या सगळ्या कॅम्पाक तुमी उपस्थिती लाया, ब्लड डोनेट करा. कारण ब्लड डोनेट केल्लो मनीस आज हेल्थी उरता. म्हळ्यार जें कितें आज गोंयभर जें काम चल्लां आमचें सार्थक फावंडेशन म्हणून हातून खुबसो जाणांचो हात आसा. हांव तांची एक थोडीशीं नांवां म्हाका दिसता घेतलेलीं बरीं अशें म्हाका तरी दिसता. एक जर नांव जर जालें जाल्यार भाई आमचो जयंत मिरिंगकार
हांणी आमकां ब्लड डोनेशन कॅम्प करपाक खूब मदत केल्ली आसा. संदीप खांडेपारकार आसा, ताच्या नंतर आमी म्हाका दिसता डॉक्टर केतन भाटीकारा बरोबर आमी एक 15 कॅम्प फोंड्या केल्ले आसा. ताच्या नंतर आनी 2-3 नांवां जीं आसा ती डॉक्टर देव आसा आनी पीपल ऑफ फोंडा जी टीम आसा ती आमकां सतत बॅकींग करत येयल्ली आसा. विपीन सिरसाट आसा हातूंत. हांव आनी एक खरें म्हणजे MEF फातिमा स्कूल जें आसा ताका धन्यवाद दिता, कित्याक 19 जुलय तुमी ते प्रसारीत केल्लो आमचो जो एक मोठो प्रोग्राम करियर गायडन्सचो सार्थक फावंडेशनान जो कॅम्प केलो ताका 1450 भुरगे आयिल्ले. हांव ह्या सगळ्या परत म्हणजे अशे आमी जे वेगवेगळे म्हणजे गोंयान जे कोण कॅम्प्स घेना, जे कोण प्रोग्राम करिना, म्हणजे जे म्हाका दिसता भारताक जें कितें म्हणजे देशाक जें कितें आमी दिवपा जाय तें आमी प्रयत्न सतत आमी करतले. आनी खंयचोय जो गरजुवंत आसा गरीब ताका आमी ब्लड ज्या वेळार 5 न्ही 6 सुद्दां जाय जाल्यार ताका आमी अरेंज आमी नक्कीच करतली आमची टीम, अशें हांव आश्वासन दिता. बरें, सादारण कितल्या वया गटा पर्यंत रक्तदान एक मनीस सादारणपणी करूं शकता? खंयच्या एज लिमीट? 18 वर्सां पर्यंत ते 60 वर्सां पर्यंत ब्लड वर्साक 4 वेळा मेल दिवंक शकता आनी फिमेल वर्साक 3 वेळा, म्हणजे दर 3 म्हयन्यांनी फिमेल आनी 4 म्हयन्यांनी मेल रक्तदान करूंक शकता. ओके. हे आशिल्ले सुदेश नारळीकर जांणी रिकॉर्ड केला म्हणपाक शकता आमी गोंयांत 100 वयर त्यांनी रक्तदान. अजुनूय त्यांची तयारी आसा की हेज्यान फुडें रक्तदान करपाची. धन्यवाद सुरेश बाब. थँक्यू. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.